आराधन आराधन स्वाधी sacramenta आराधन आराधन स्वाधी sacramenta मुक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा मुक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा जिवितासो उडो तू आमका मोगासो ग्रास तू भरतो आमच्या आत्म्यासो जिवितासो उडो तू आमका मोगासो ग्रास तू भरतो आमच्या आत्म्यासो तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपाला लेताव तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपाला लेताव हरे दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधी भक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा संसारासो उसवड तू काळोख दावडवसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो संसारासो उसवड तू काळोख दावडवसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो तुका मेळो काशिताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळो काशिताव आत्मीक सकत लालेताव हरे दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधी sacramenta मुक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा बरो गोडी सोम्या तू आमकां जीव दिवसो जिविता जरी आमकां पावोसो बरगोडी सोम्या तू आमकां जीव दिवसो जिविता जरी आमकां पावोसो तुझे जिविता शेताव आत्मीक कणक लालेताव तुझे जिविता शेताव आत्मीक कणक लालेताव हरे दिसा तुझे संगी चलो आशेताव आराधन आराधन स्वाधी sacramenta भक्ती मोना कलत्या कळसा करताव तुका नमा करताव तुका नमा करताव तुका नमा हालेलुया 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 मोगळांची हालेलुया सगळा मी स्तुती करूया पवित्र सक्रमेंतांत करूस हजर आसाय
या घडये तुझे हजरपण आमी हांगासर वळखून घेता सोम्या परत तुझे दर्शन आमकां दिवंक या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय तूं जिवो आनी खरो देव आमकां पळोवचो आमचे लागीं उलोवचो आमचे संगी रावचो आमचे जिवीत चलोवन वचो तुंच म्हणलें आमी वळखून घेता सोम्या या घडी आमच्या संपूर्ण खालसा मनांत आमी तुका आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी नमन करता तुजी महिमा आमी गायता कित्याक तूं आमचो देव आमचो बळवंत देव आमचो खरो जिवो देव तूं जावन आसाय आनी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर तूं हजर आसाय कळमीत नासतना हर एक घडये म्हणल्या बरी सोम्या तूं आमचे संगी रावन आमची जतन करताय आमचे जिवीत चलोवन व्हरताय आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा आमी तुका अनुभव करना सोम्या आमच्या जिवितांत तुजी आश्चर्य अद्भुत आमी बघून आसा सोम्या आमकां केदीच तूं सांडून घाली नाय त्या पातयेन त्या बरोवशान परत आमी हांगासर तुज्या समकार आसा सोम्या या घडये तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमन करता सोम्या संपूर्ण तरान आमकां तुका समर्पण करता सोम्या प्रत्येक जावन या आराधनान वाटेली जावच्या या भाव भयणीक विविध माध्यमा मार्फत या आराधनान वाटेली जावच्या हर एका भावनाक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या तुजेर फातयेवन ती आयल्यान तुजेर विश्वास दवरून तूं आयल्यान सोम्या जे कितें ते सवा मागणी तांच्या काळजाचे अत्रेक तांची बोगणां तांचे दूख तुजे लागीं उसारता सोम्या हर एकल्याचे तुजी नदर घाल सोम्या तुजी खाकुलची जे दिश्ट तांचेर आसूं दी सोम्या हर एकल्याक तूं भाव सोम्या आनी त्या मार्फत हर एकल्याची तूं खाकूत कर सोम्या तुजे तावन ती कृपेची झर तुजे तावन ती आशिर्वादाची झर तुजे तावन त्या भलायकेची झर वाळोवन दी सोम्या आनी त्या मार्फत तुजेर पातयेली हर एकली तुका अनुभव करूंक सकून दी सोम्या तुका जावं आराधन आनी मान सोम्या तुका जावं वंदन आनी महिमा सोम्या तुका जावं होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू स्तुति तुका सोम्या जेसू स्तुति तुका सोम्या जेसू प्रणिपात तुका सोम्या जेसू प्रणिपात तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो जिवीत असो उंडो आमकां मोगाचो आमच्या आत्म्याचो ग्रास ताचो सांगात सोडूंक ताची कृपा बगूंक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी हांगासर हजर आसा मोगाचे न्हू आमी गायलेलीं गिताची उतरां संवसाराचो ऊस वाडतो आनी खंयसर काळोख आसा तो धांवणोवचो पयस करचो खरो ऊस वाड आमचे मुखार आसा मोगाचे न्हू ताका मेळोवंक आमी आयल्या ताची आत्मीक सकत बगोवंक आमी आयल्या ताचे धांवन शांती समाधान जोन घेवंक आमी हांगासर आयल्या एक बरो गवळी जावन आमकां हर एकल्यागे वळखता ताच्या शेळयांक आमकां हर एकल्यागे आमच्या नांवान उलो मारता आनी आमकां हर एकल्यागे बरें कसो आमचो सोमी आमचे मुखार हजर आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो तेदून तूं सांग पावलो पिलिपी घरान बरोवन अध्याय 4 वाक्य 6 म्हणटा कसलो खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळो आमचे जानवायन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळज आनी तुमची मनां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत शाबीत राखतलो तेदून सोबीत उतरां तेदून कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा आमी म्हणटा आमी मागच्या पयलें ताका कळीत आसा पूण आमी ताच्या भुरग्यांनी आमी तोंड उक्तें करी जाय आमची हर एक मागणी ताचे मुखार आमी दवरी जाय मोगाच्यान आमी खंत हुस्को करन आमी बसल्यार कांय फायदो ना ताचेर पातयेन दोन
ताचेर विश्वास दवरून हर एक संगती ताका आमी समर्पण केल्यो जाल्यार ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण केल्यो जाल्यार आमकां तो आयकता, आमकां तो पळयता आनी आमकां मागलें तो धैर्य दिता, आमकां दिता मोगाचें आनी प्रत्येक जावन ताचें शांत समाधान बरेंपण आमकां दिता मोगाचें. आमकां कोणाय उणें करिना. थोड्याच वेळा पयलें एक भयण फोन करून फाटल्या दिसांनी तिच्या जिवितांत जाल्लीं 4-5 अद्भुतां, असर्या, कितलें टेन्शन आसलें, दूख आसलें, बेजाराय आसली, त्या सोमयान तिच्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण अद्भुतां उसारूंक लागली. आनी त्या देखून हांवें म्हळें प्रेज द लॉर्ड, देवाक जावं महिमा, देवाक जावं होगलाप म्हळें, कित्याक हर एक संगती आमच्या जिवितांत साध्य करचें ताणें मोगाचें. आमी न्ही, आमी खाली पातयेवचें, ताचेर विश्वास दवरचें आनी आमी ताका समर्पण करचें, तितलें मात्र आमी करी येता जाल्लें. आनी उरलें ताचेर तो आमकां मागलें दिता मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार त्या देखून म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तो म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजे मुखार तुजें भस्म करचें नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलीचो जो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें ही उतरां एकपडी पातयेनीन हेच इसाया प्रवादीचें उतरां हांव म्हणटा, म्हज्या उपरांत आमी एक म्हणया पातयेनीन मोगाचें न्हू. भिये नाका, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करचें नात, तुजेर भस्म करचें नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुजो देव, इस्रायलीचो पवित्र देव, इस्रायलचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. तुजो सोडवणदार. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या देखून तो देव म्हणटा मोगाचें न्हू, खंत हुस्कोकन बसनाकात, खंत हुस्कोकन कांय फायदो ना, ताचेर पातयेनी दवरा, ताका लागीं येया, ताचेर विश्वास दवरा, सगळें तुमची खंत बेजाराय दूख पिडा शेडा ताच्या पांयां तळा समर्पण करा, कित्याक सकत हांगा आसा, अगणित सकत हांगासर आसा, पदवी महिमा हांगासर आसा, आनी ताणें एक उतार उसारलें जाल्यार आमकां सगळें बरें जाता मोगाचें न्हू, कांयच आमच्या जिवितांत उणें जायना. त्या देखून दानियेल प्रवादी देवान केल्लें तें बरेंपण वळखून तो म्हणटा अध्याय 3 वाक्य 50 आनी 2, सदैव तूं सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक, सदैव तुजें महिमेवंत आनी पवित्र नांव, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससना. त्या देखून आमी हांगासर येवचें मोगाचें न्हू, त्या देवाची स्तुती करूं, त्या देवाक आराधन करूं, त्या देवाक होगलाप दिवंक, त्या देवाक महिमा दिवं, त्या देवाक गितां गायन आनी ताची स्तुती आराधन करचें, कित्याक इतलो बरो देव मोगाचें न्हू, इतलो बरो देव, इतलो जिवो देव, खरो देव आमच्या जिवितांत अद्भुतां आश्चर्यांचो आमचे मुखार आसा. त्या देखून एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमचे लागीं कितेंय खंत हुस्को आसा जाल्यार, कितेंय बेजाराय दूख ह्या काळजांत ह्या मोतीन आसा जाल्यार, ह्या जिवांत ह्या कुडींत आसा जाल्यार, सगळें एक घडी ताचे मुखार दवरया, मागण्यान ताचे मुखार दवरया. इसाया प्रवादी म्हणटा, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांवें तुका सोडयलां,
हांवें तुका नांवान आपयलां, तूं म्हजो, तूं मुजेंच. कितलो बरो देव मोगाचे न्हू, कितली सोबीत उतरां. हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. तुजें आनी म्हजें नांव कान म्हणटा, तूं म्हजोच. देखून आमी हर एकली ताचेर पातयेनी दवरया. देखून कितेंय खंत हुस्को आसा, दुसऱ्यांचो खंत हुस्को तुमचे लागीं उसारला, तें घेवन तुमी हांगा आयल्यात, सांगा ताका. एक घडी ताच्या पांयान ताळें समर्पण करा मोगाचें न्हू. खंयची खंत हुस्को ह्या कुडींत, ह्या जिवान नाका, ह्या मतींत काळजान नाका. हर एक ताच्या पांयान ताळें समर्पण करा. त्या देखून तर ताणें म्हणलें, कश्टांतल्यानो वाजन वा वयतल्यानो म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशेव दितां, हांव तुमकां विशय दिता. म्हाका लागीं सरा, म्हज्या लागीं येया, मागण्यान लागीं येया, उपकारी मनान लागीं येया, आनी जें कितें आसा सगळें म्हज्या पांयान ताळें समर्पण करा. ताणें तर म्हळां, हांव तुमकां समाधान दितां, हांव तुमकां विशेव दितां, हांव तुमकां बरेंपण दितां, हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. एक घडी ताचेर पातयेवया, विश्वास दवरया मोगाचें न्हू. आनी कितेंय खंत हुस्को मतींत आसा, कितेंय बेजाराय आसा, दूख आसा, कितेंय पिडाशिडा समस्या आसा, कितेंय आर्थीक अडचणी आसा, कितेंय समस्या आसा, सगळें ताच्या पांयान ताळें समर्पण करया मोगाचें न्हू. एक घडी तर आमचो इतलो मोग करच्या त्या देवाची स्तुती गावन आमी सांगता. गवया अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ पान नंबर 79. उभी राहूया, संतोष गायन करूया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ, ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. आमचो जिविताचो हर एक तसो जावन आसा मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताक खान दिसपो तो ग्रास दिवन बसचो. आमी सेवचो तो उस्वास हर एक आमकां लाभोवचे. ताणेंत आमी कितेंत न्ही, आमी नाशिवार ताणें आशिर्वाद दिना, ताणें बरें करिना, आमी ना. आमच्या जिविताचो स्वास तो. त्या देखून त्या सोमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नामान करया मोगाचें न्हू. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣವು ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಕಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವ
ಜೀವನೆ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಕಳೆಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ देवा यीशु देवा वंदने राजा यीशु राजा आम्ही निदोन असल्या वेळारी आम्ही जागे असलेल्या वेळारी खंयच्याय घडये जावंक पुरो आमकां राखचो आमकां सांबाळचो ताजें बळ सगत आमकां दिवचो ताचो जीव आमकां दिवचो आमचो मोग करचो आमच्या पातकांतले उणेपणांतले आमकां धुवन नितळ करचो तसो सोमी कितलो आमचो मोग करता ताज्या मोगान आमकां रेवोड घालता आनी आमकां हर एक घडी राखता सांबाळता ताज्या मोगान त्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाची ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿಗೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. May your mighty power flow at this moment. Touch, Lord Jesus. Heal, Lord Jesus. Bless, Lord Jesus. सोमिया जेजू या घडी तुझी विशेष सकत कृपा वाढून दे सोमिया तुझी स्तुती करतले या भावंडांची विविध माध्यमांमध्ये पा तुझी स्तुती करतल्या हर एका भावंडांच्या कुडीत तुझी सकत वाढून दे सोमिया कोणाच्या खालसा मनाची दुःख असा बेजारा असा गाय असा तर जेजू एक सुरबन बघतात विविध तऱ्हेच्या बांधपासाचा सोमिया सुटका दे सोमिया बरेपण दे सोमिया आपोर सोमिया आपोर टच लॉर्ड जीसस टच एंड bless Lord Jesus bless them Lord Jesus आपोर सोमिया जेजू आपोर सोमिया गुण कर सोमिया तुझ्या बरेपण वाढून दे सोमिया या घडी에 विशेष कृपा सगळं तुझे वाढून दे सोमिया अभिषेक सोमिया अभिषेक सोमिया अभिषेक सोमिया सोमिया तुका हस्ताद्य म्हणले खंयचे ना सोमिया तुझी सकत तुझी कृपा वाढून दे सोमिया या घडी에 touch Lord Jesus bless heal Lord Jesus heal Lord Jesus सोमिया आपोर सोमिया काल जमान्यातले गाई तू थांबई सोमिया थांबई सोमिया आपोर सोमिया Jesus आपोर सोमिया thank you Jesus praise you Lord Jesus hallelujah 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 thank you Lord Jesus praise you Jesus thank you Lord thank you Jesus praise you Jesus praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. बशी आम्ही मगाच्यान थोडे बडी आम्ही आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घाली जाल्यार थोडे बडी आमच्या आवय बापायनी आमच्या मालगड्यांनी तांच्या भुरग्यां खातीर तांच्या नातरां खातीर जायतें करून दवरलें आसा कित्याक मुखार तांकां कश्ट आसूं नजो तांणी कश्टाक सांबाळूं नजो तांचें जिवीत बरें जाय म्हणून आनी प्रत्येक जावन हर एक आवय बापाय आशेवचें तेंत आपणाच्या भुरग्याचें जिवीत बरें जायचें आपणाच्या भुरग्यान कश्ट नजो आपणाच्या भुरग्याचें जिवीत बरें जायचें
आनी त्या देखून ह्या भुरग्यांक दितात, भुरग्यांक खातीर कंद वतात. पूण थोडे फावटी ह्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायचो मोग, त्या आवय बापायन केल्लें त्याग साक्रिफीस, तांणी वारयल्लो तो घाम ते विसरून सोडतात. आनी त्या देखून आपणाक दारा बसता आसा म्हणून जाय बरी करसूचें, जाय बरी मजा मारची, जाय जाल्ल्या वाटेन वयचें, हें साबारपणी घडल्लें आमी आयकलां, पळयलां. आनी आजुनूय हें घडोवन आसा. कित्याक तांकां मोल गोत्तू ना. तांणी कश्ट काडिल्ले न्ही, तांच्या कश्टांचें न्ही, हें कोणायचें गी, कोणेय कश्ट काडलें आपणाक मेळ्ळां. आनी त्या देखून गम्मत मारचें, दोदोश मारचें, आनी कोणेय कांय सांगलें आनी त्यात कश्ट कान जावन दवरल्या. आवय बापायनी त्या भुरग्या बाळांक कांय भूतबल सांगली जाल्यार तांकां मारूंक वयचें, देंगडें घालचें, हें पुरो घडोवन आसा. हें आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचें एक निदर्शन. आयतर असो वांजेल आमी नदर घाली जाल्यार तेका दनयान एक सोबीत दाखो मळोर आसलो. त्या जायते कश्ट कान तो सोबीत केलो. आनी ताच्या उपरांत तो परगांवाक वेताना तो वक्लांच्यांक गेनीक दिवन गेलो. आनी त्या वेळार गेन वसूल करच्या खातीर ताणें जाणांक धाडलें. पूण ह्या गेनीक घेतिल्ल्याचो तो न्ही दाकामळो, तांणी कश्टांनी केल्लो न्ही तो. पूण ताचो फळ मात्र तांकां भोगूंक जाय आसलें, गेन दिवंक नाकातलें. आनी त्या देखून गेनीक धाडिल्ल्या त्या व्यक्तींक कशें तांणी चलयलें आनी निमाणें त्या दनयाच्या पुताक आळे ओ दायज असो वारेसदार येयी आतां आमी लागाड काडया, तो मेलो जाल्यार उरलें पुरो आमचें जातलें म्हणलें. त्या चिंतपान ताका थंय सत्यानाश करून सोडलो. मगच्यानो ही आमची अरियेकल्याची थोडे फावटी खाता म्हणयेन. देव आमचो इतलो मोग करता आनी तो देव आमकां आमचें जिवीत बरें जावचे खातीर विविध मनशां मारिपात आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान उलयता. विविध मनशां मारिपात ताची बरी खबर आमकां परगट करना आसा. विविध मनशां मारिपात आमकां सारकी वाट दाखोवन आसा. पूण थोडे फावटी आमी थोड्यांक दुर्सातांव पुरपुरतांव आमी आमच्या जिवितान तें घेनाव आनी आमकां जाय जाल्ल्या भशेन आमी समकोन आसाव. पूण देव ताची एक मांडावळ आमच्या जिवितान आसा, ताजें एक योजन आसा. त्या प्रकार आमकां चलोवन व्हरूंक आनी आमचें जिवीत शाबीत आनी सोबीत जावंक आमचो देव वधारता. पूण मस्तबडी ह्या देवाचो मोग समजून घेवंक, ह्या देवाच्या मोगांत रावंक आमी सुकोन भरता आनी आमकां जाय जाल्ल्या वाटेन आमी समकोवंक प्रयत्न करता आनी त्या मारिफात आमचें जिवीत वगडावन घेवंक आमकां प्रयत्न करता. त्या देखून आज तसो देव परत आमच्या मतीक उडासा करता. जेरामाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 20:9 वाक्य 11 म्हणटा, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्ही तुमच्या केस्ती पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो. तुमकां एक बरें जिवीत, एक बरो फुडार दिवचे खातीर केल्ल्यो. आनी प्रत्येक जावन आमकां ह्या संवसाराच्या पैनार समकोन शेकी सर्गीच्या त्या राजाक, त्या शाश्वीत जिविताक पावोवच्याक देवान केल्ल्यो येवजण्यो आनी प्रत्येक जावन ताच्या पुता मारिपात जारी केल्ल्यो त्यो येवजण्यो आनी उगडाप केल्ल्यो गुटू. आज आमकां जेरामाया प्रवादी मारिपात परत देव आमकां सांगता, आमच्या हिता पासत, आमच्या नासा पासत न्ही, आमच्या बरेपणा पासत केल्ल्यो त्यो येवजण्यो कितल्यो आसात म्हणून. आनी त्या देखून देव ताची मांडावळ ह्यो येवजण्यो जारी करता आसतना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत इल्लेशे कश्ट येवंक बरो, इल्लेशें दूख आसूंक बरो, इल्ले पिडा शिडा आसूंक बरो. आमचें जिवीत आमी चिंतल्या परी न्ही. बगार देवाच्या मांडावळे प्रमाणे चलता आसतना आमी थोडें कोडू अनुभव केला जावंक बरो, आमच्या जिवितान अनुभव केला जावंक. पूण हें पुरो आमी अनुभव करतना देव म्हजे तावन कितें आशेता, देवाचें योजन म्हाका कितें, देवाचो वाटो म्हज्या जिवितान कितें, हें आमी विसारलांगी, हें आमी समजूंक प्रयत्न केलांगी. हें गरजेचें म्हाका. त्या देखून सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 5 तावन म्हणटा, कित्याक भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतेल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यान कशें एक भांगार उज्यान घालन उलपताना तें पर्स जळटा, तशेंच देवाक मानवतेल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यांत तांच्या जिवितांत कश्ट आसात ताचेर विश्वास दवर
आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर बरवो सोदो. त्या देखून ह्या कश्टांच्या आकट्यांत आसतना ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर बरवो दवर म्हणलें हें आमकां समजूंक. आनी त्या देखून सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 8 म्हणटा, सर्वेस्पराक बियेतेल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुकचें ना. सर्वेस्पराक बियेतेल्यानो बऱ्या वस्तूंक ससनाच्या संतोषाक आनी काकुलतीक आशेवन रावा. त्या देखून आमी त्या वाटेन चला जाय आनी आमी कितें आशे जाय गी म्हणलें हें आमकां समजूंक प्रयत्न करता मोगाचे न्हू. त्या देखून आमचें जिवीत आमचें न्ही सांबाळान म्हणल्या बरी. हांव म्हजे खातीर न्ही बगर हांव क्रिस्ता खातीर जियेता. हांव जियेल्यारय सोमी आसो मेल्यारय सोमी आसो. म्हजें सगळें जिवीत ताचें म्हणलें. ताच्या जिवितांत कित्याक देवाच्या योजना प्रमाणे मांडावळी प्रमाणे ताचें जिवीत बांदून हाडलें. जायते बडी कश्टांच्या आकट्यांत तो कश्टालो उलपालो. विविध तरांचे दगदनेक तो वळख जालो जाल्यारय देवाचेर विश्वास दवरलो. देवाचेर विश्वास दवरून फुडें समकाल्लो. तसो आमकां ही म्हणटा आमी जियेल्यारय सोमयाची मेल्यारय सोमयाचें आमचें सगळें जिवीत ताचें म्हणून. तर मोगाचें न्हू एक घडी आमचे दोळे धांपया. परत आमकां सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. एक आमी मागया, सोमया म्हजो भावार्थ सडय, म्हजो भावार्थ थीर कर. कश्टा दगदोनी वेळारी, पिडे शिडे वेळारी, म्हज्या एकसरपणा वेळारी कोणेय म्हाका सांडल्यारी तुजेर विश्वास दवरूंक, तुजेर पातयेनी दवरूंक म्हाका कृपा दी. म्हजो भावार्थ सडय, म्हजी पातयेनी थीर कर सोमया. तुजेर पातयेवन मुखार वचूंक म्हाका कृपा दी म्हूण आमी मागया. हांव सोमी आसो सोमी म्हजो, जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय. आमी दोगी सांगत आसांव आमकां कितें सुनें ना मोगाचें न्हू. आमकां एकच पुरो आमच्या जिवितान सोमी आसो मोग ताचो सांगात तें आसा आमचें जिवीत नंदन. तें लागून ताचेर पातयेनी दवरया, ताचेर विश्वास दवरया. म्हजो भावार्थ म्हजी पातयेनी थीर कर सोमया. तुजेर पातयेवन मुखार वचूंक म्हाका कृपा दी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू. जेजू मोचेत आनी हांव ताचेत आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे Thank you, Lord Jesus. जेजू मोचेत आनी हांव ताचेत आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे मोग तुजो पुरो सोमया. मोग तुजो पुरो, मोग तुजो पुरो सोमया. मोग तुजो पुरो सोमया पया सरो o calzón peito aso sesan paso no voy a casa ro soñar voy a casa ro
पासून ससांपासून जेसू म्हजो राय आनी तोच मोचें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेसू मोचें खाण आनी तोच मोचें त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेसू म्हजो राय आनी तोच मोचें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेसू मोचें खाण आनी तोच मोचें त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो पळय आतां सोरो सोम्या पळय आतां सोरो मोग काळजान पेटोवन पासून ससान पासून ससान पासून Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जण याच सोम्यान ताचो सांगात आमकां दिवच्या खातीर ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें एक वर्तें दिर्वें ताची आवय मोरी माय म्हाका मोगाची आनी आमकां अरी एकल्या की ती मोगाची ती आवय आमचे सांगाता आमचे बगलेक आसा सोनवारा दिसा आमी रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता रोजार मायेचें आनी ह्या फेस्ता फाटली चरित्र्या आज परत एक घडी आमी उडास काडली जाल्यार 15व्या शेकड्यांत वा 15व्या शतमानांत युरोपाच्या लेपांटो म्हणल्यार त्या जाग्यार जाल्लें तें एक झूज तुर्कां मदें आनी क्रिस्तांव सैना मदें जाल्लें तें झूज आनी ह्या झुजा वेळार क्रिस्तांव सैन बोळवून हाते रावून आनी तुर्कांचें कठीण बळिश्ट सैन हातेरां कठीण आसलीं आनी त्या वेळा पापा साहेबान युरोपाक सांगलें एकच आमचें आतेर कोंत कान घेया मुरये म्हाका सरपडा तिचे लागीं मागया ती आमचे खातीर विनाती करता आनी सगळ्यांनी कोंत कान घेवन मुरयेमाचें भक्ती पळोवन तेर्स मनोवंक सुरू केलो मागोवंक सुरू केलो आनी हाचो फळ जावन क्रिस्तांव सैनान संपूर्ण तरान तुर्कांक सलवयिल्लें आनी जैत क्रिस्तांव सैनाचें जाल्लें आनी त्या देखून म्हणटात जर तर आजुनी युरोप क्रिस्तांव गांव जावन उरला जाल्यार एक कारण ते कोंत आनी मोरी माय म्हणटात तिचें भक्ती पळोवन तिचें बळ तिची मजत आनी तिचें सांगात पळोवन त्या दिसा तांणी बगल्लें आनी त्या जैताच्या उगडासाक हें फेस्त पवित्र सभा आचरण करता रोजार मायेचें फेस्त कोंताच्या जैताचें फेस्त मोगाचें न्हू थोडे दीस आदीं एक मालगडी स्त्री परगांवांत आसली आनी थोडे परगांवांत कश्टाक सांपडली आनी सगळें आलें लॉकडावन घालून गेलें तांचें म्हणलें थोडें वस्तू घरांत आसलें सोडीचें पडलें परगांव गांवाक वता आसतना तांणी कार्गो घाल्लो आनी कार्गो घालन ती गांवाक आयली पूण कार्गो येवंक ना लगभग 3 वर्सां थोड्या कारणाक लागून कस्टम्स ऑफिसांत एअरपोर्टांत उरलो बसपे एअरपोर्टांत थंयसर उरलें क्लियरन्स जावन नातलें डॉक्युमेंटां थोडीं संपूर्ण नातलीं आनी मस्तबडी हें क्लियरन्स जावना आनी ताच्या उपरांत मस्तबडी घडलें काय हें ह्या लागेज वा कितें कार्गो घाल्लें कोणी व्हरूंक जावना वा ताचें क्लियरन्स जावना त्या देखून तांणी एलार्म करून दिवंक आनी तो वळो एलार्म करूंक चिंतल्लें आनी थोडे जण पळोवंक आयिल्ल्या वेळार तांणी पळयल्लें की दिवोडो आनी ह्यो जीव दाळ्यो ह्या बॉक्सान जावन भायर येवन सोलच्यो आनी त्या देखून कोणेय तें कान घेवंक मोन करूना लगभग 3 वर्सां थंय उरले आनी ताच्या उपरांत
ह्या दिसांनी त्या स्त्रियेन आजापी म्हणल्या बरी, कित्याक म्हळ्यार आनी एक आजाप व्हडलें कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी थंयसर ती म्हणटा हर एका कमिशनार धरलें, या कस्टम्स कमिशनर धरलो आनी पुरो 5 जाणां कोणाक ती मेळोंक गेली. 5 जाणां देवाची मांडवळ म्हणटा ती. कशें पयलीं दुसऱ्या जाती जाले, पूण आतां 5 ऑफिसांनी क्रिस्तांव. आनी ह्या एका मरेपाद एकाडे वचून आनी एका कडेन सांगलें की कितले की लाख बांदीचे म्हणून. कमिशनर इतलो बरो मनीस, ताका समजयलें म्हाका बोगणां आसात, म्हाका वस्तू गेल्यार म्हणना म्हज्या भुरग्यांच्यो आमच्या ल्हानपणाचे फोटो आसात, म्हाका तें जाय. आनी त्या देखून तितलो ताचें मन बदल्लें गे कमिशनराचें. कितें इल्लें मिनिमम ताचें फायन भरून तांकां व्हरूंक सोडलें गे. आनी ह्या स्त्रियेन सगळे मस्त बॉक्स आसले पुरो कान घेवन घरा येयले गे. घरा येता आनी एक बे तिणें म्हणलें गे न्ही क्रिस्तांवच्या स्त्रियेन आमी मस्त बडी एलाम करूंक चिंतले, तांदूळ दिव दाळ्यो दिवोड आनी आसले. आनी घरा येयल्या उपरांत हें पुरो हाडल्या उपरांत बॉक्स ऑफ ते करूंक बेगी खंय दिवोड जीव दाळे भितर आसात म्हणून. तर घरा भायर तर दोन ती म्हणटा एक बॉक्स उक्ते करतना एक बॉक्स एकाय ती एक जीव दाळना. कित्याक हांव सांगता, कित्याक की म्हळ्यार एका बॉक्सांत तांणी पॅक करतना मुरियेमायची इमाज दवरली. एका बॉक्सान मुरियेमायची इमाज आनी ती कशी दवरली तशी ताली. 3 वर्सां कस्टम्स ऑफिसान जालें, तांणी उडयलां आनी कितें पूण इमाज पडोना. मुरियेमायची इमाज कशी दवरली तशीच आसा. आनी ती मुरियेमाय त्यो वस्तू कोणायकी वेच्या बरी तिणें सोडून आनी ह्या कोणाच्यो तांकां पावच्या बरी. आनी तांणी उक्ते करून ती इमाजी मुरियेमायची इमाज कान घरांत एक प्रमुख जाग्यार दवरल्या. आनी ती म्हणटा एक व्हडलें आजाप अद्भुत 3 वर्सां जावन येतलें. देवान कशें कितें पयशे व्हडले बरी नासतना तांणी इतले लाख दिचे म्हूण सांगले जाल्यार पूण आजापी थरान त्या मुरियेमायचें बेसांव आनी त्या देखून हें तांच्या हाता पावलें. त्या हांवें सांगलें मुरियेमाय आसली आनी त्या देखून कोणाय कितें व्हरूंक सोडूना, तुमकां पावलां मुरियेमायन तें दिलां. आनी त्या देखून मोगाचें मुरियेमाय आवय आमचे सांगात आसा, आमकां सांडून घालना मोगाचें. हर एक घडी आमच्या बगलेक ती रावता. आमी तिचे कडेन मागाचे, ती पुता कडेन आमचे खातीर मागता. हें सत. आनी प्रत्येक जावं हो म्हयनो तेर्साचो म्हयनो, रोजार मायचो म्हयनो, ऑक्टोबर म्हयनो. आनी आमी चड आनी चड तेर्स म्हणचे आनी मागाचे मोगाचें सगळ्या संवसारा खातीर, आमच्या देशा खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या घरसां खातीर आमी मागाचे तिचे कडेन. ती मागता आमचे कडेन, आमचे खातीर ती मागता पुता लागीं. हें सत. आनी त्या देखून मोगाचें एक घडी आमी आतां दिबी घालया, कोंत आसा जाल्यार हातान घालया, एकन तेर्स त्या मुरये कडेन आमी मागया. तुमकां कितें तेसांव आसात, तुमकां कितें कश्ट आसा, दूख आसा, कितेंय बेजाराय आसा, कितेंय समस्या पिडाशीड आसात, आज आमी पातयेनीन बरोवशान हो एकन तेर्स आमी सांगता मागया. साध्य आसा जाल्यार आमच्या हात वयर करया, आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे कडेन खातीर आमी मागया. मोगाचें मुरी माई हर एकल्याचेर आमचे नदर घालून दी. कित्याक ती आसा आमकां बेना, ती आमकां समजता. एक आवय जावन आमचें काळीज, आमचें दूख समजता, आमचे खातीर मागता. आनी त्या देखून तिका उलो मारया आनी एकन तेर्स आमी तिचे कडेन मागया आनी तिचे मुखांतर पुता लागीं आमी मागया. मोगाचें सतमंता देवाक सर्वदा बापा सर्गांनी विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया सोबोवीत आत्म्यारी गर्वे समलो आमकां अमृतान जल्मलो पोंसले ताका ताणें गोससले ताका गुस्सा जडलो तो मेलोन ताका निके पेलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्लो परतून जिवान जालो सर्गा चडलो सर्वदा देवाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांचे मुनशेवर येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातक्याचे भक्सने कुडीचे जिवान बोन ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासां आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपा मुरले समजे संगता स्त्री आमच्या दुसदेव सदैव पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पियांगाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपा मुरले समजे संगता स्त्री आमच्या दुसदेव सदैव पॉल जगुसो जेसो
जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेमरले समजे संगता श्रेयम तदुस देवस देवीं पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापा कनि पिता कनि पवित्र आत्म्या आमेन. एकन तेर्स आनंद सो मिस्टर पांच सो मिस्टर हांव कामुरी सर्गा संवसाराची राणी मन करवार करता आमच्या हात वयर गेली आनी आमी सांगता आमी मागया मगाचे एका गोशी आमचे बापा म्हणया आनी एका गोशी आमी ताका जबाब दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येवंचे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निभार. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तदुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसु भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापा कनि पिता कनि पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमेन. ये म्हज्या जेसो आमची बातकां आमकां बक्षी आमच्या जाव जेन्ना आमकां निवान सुमेध आत्म्या सर्गा तुजे काकुतीचे अधिक असल्या सरकार पवय नमारणी काकुतीचे मये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरवश्या तुका मिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुझ्या गुणांत असता आस्कार उसका सुनामी तुका आरोदान करता तो तुमचे शिकाये तेजे काकुतीचे दोळे आमचेर पडती आणि आबदेशा उपरांत तुजे खुशीचे फळ जेसू आमकां दाखय ये दयाळे मोगळे ये दुलोबी आमकां मरिये. एक गीत आमी गव्या तिका मान करन ಜಪಸರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂತೆವು ನಾವು ನಮೋ ಮರಿಯ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ या उतरांनी विणलेलें गीत आमी गावया पान नंबर 147 सुमेश तमी उबे रावया एक चरण आमी गावया. ಜಪಸ್ವರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಂತೆವು ನಾವು ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು ಜಪಸ್ವರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಂತೆವು ನಾವು ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ಅಮ್ಮ
ವಾಕ್ಯವಗ ಬದಿ ಹೊತ್ತ ರಕ್ಷಕನೇಸುವ ಹೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮವೇ ಧನ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ. ಜಪಸ್ವರವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಂತೆವು ನಾವು. ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು. शब्द मनी जालो, त्या शब्दाक आमकां दिल्ली आवय मुरी जावन आसा. तर तसो शब्द जेजू, तर देवाचे ते उतार आतां आमी आयकूंक, तो शब्द आमी घेवंक आमकां आमी तयार करया आनी देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक फुडें सरया. आमकांत मुरये भशेन त्या सोम्याक समर्पण करया आनी म्हणया, आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे तें जावं. आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे तें जावं. तर मुरये परी त्या शब्दाक घेवंक आमचें काळीज मन सोम्याक आमी समर्पण करया. देवाचे उतार आतां आमी आयकुया. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 12व अध्याय 28व्या वाक्यातून 34ನೇ वाक्य. शास्त्रामधलो एकलो जेजू सदुशेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशां भितर पयलो कोणसो म्हूण सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास ओर तो उपादेश दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताजे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या शक्तीन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेलाचो मोग करचो. हें सर होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणवायेची जाप ऐकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. देवाचें उतार हें. आमी परच्या मागण्या जमातेर नियाळ केल्लो विशय जावन आसा मागणें आनी मनशाचो सहकार. केवल मागणें मात्र आसल्यार पावना, मनशाचो सहकार आमकां मस्तो गरजेचो. आयच्या वचपांत आमी पळयता, सोमी जेजू म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी शक्तीन सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करी जाय. आतां इतले आमी चड बळवंत, शक्तिवंत आनी सगळें करूंक साध्य आसच्या आनी सर्व व्यापी जावन आसच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग केल्या उपरांत कित्या पासत तरी हांवें मनशाचो मोग करी जाय म्हणलें सवाल सामान्य जावन खरेपणी उब जाता. मनशाचो आमकां मुस्तफुटीं भोगता आमी मोग करचो कित्याक म्हळ्यार देवान उपादेश दिला, देवान सांगला त्या खातीर हांवें मोग करी जाय, ना जाल्यार हांव कांय सुखीदार कोण ना म्हणून. एका रितीच्या चिंतपार तें सारकें तरी वास्तवीक तरान म्हजें जीवन यशस्वी जायचें जाल्यार, हर एकलेचें जीवन यशस्वी जाय जाल्यार
मनशा विणे ह्या संवसारांत मनीस यशस्वी जावंक शकना. ह्या संवसारांत कांयपणी आमी यशस्वी जायचे जाल्यार आमकां मनशांचो मोग आनी सहकार मुस्तो गरजेचो जावन आसा. जर तर आमचे जिवितांत आमी एक पोंद पावत जाय, केवल देवा कडेन संबंध आसल्या वरवीं मात्र ह्या तूं साध्य ना. म्हज्या बऱ्यापणा खातीर हांवें आनेकल्याचो मोग करचें म्हणलें 7 जाणां जाल्ल्या वेळार आमकां आनेकल्याचो मोग करूंक सुलभ जाता. त्या देखून आज हांव ह्या विशयांत नियाळ करनासा. कित्याक म्हळ्यार आमी आनेकल्याचो मोग केल्ल्या वरवीं आमचें बरेपण आमकां उंचल्या पावंडाक पावोवंक जेजून एक अवकाश करून आमकां एक सांगली रिती जावन आसा म्हणून आमी जाणा जावची गरज आसा. पयत पुस्तकांत आमी एक ग्रेस्त तरणाट्या विशयांत आमी आयकलां आनी मातेवाच्या शुभ वार्तांत 19व्या अध्यायांत 19व्या वाक्यातून अशें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर म्हूण जेजू त्या व्यक्तीक सांगता. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर उपादेश हांव पाळून आयलां आनीकी चड कितें हांवें करी जाय. जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये आनी म्हजो पटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो, कित्याक येतेश्ट आस्त बदीक ताका आशिल्लें. 2 संगती हांगासर हांव तूं पळयता. एक हो तरणाटो पयत पुस्तकांत सांगच्या प्रमाणे देवाचो मोग करतलो मात्र न्ही, ताचो मोग केल्ल्या बरी पेलाचोय मोग कर म्हणल्यार उपादेश जेजून सांगल्या वेळार म्हणटा हांव तो पाळटा. आनी तो पाळटा देखून तो एक अगर्भ श्रीमंत व्यक्ती जावन आसलो. पयत पुस्तक म्हणटा तो कित्याक ताजे लागीं येतेश्ट आस्त बदीक आसली. येतेश्ट आस्त बदीक आसच्या व्यक्तीचें एक गूट जावन आसा, तो व्यक्तीक तो उरिल्ल्या व्यक्ती लागीं मोगान आनी संबंध दवरून तो व्यक्ती वाडोवन आसा. दुसरें जेजू ताका आनी एक मॅट मुखार सांगता, आणकी चड तूं जर तर तुज्या पेल्याचो मोग करचें. दान धर्म देवाक नाका, देवाक आस कांय नाका, पूण तुजे कडेन कितें आसा तें आणकी चड लोकांक दिवन आणकी चड तूं मोग करशी जाल्यार तुका येतेश्ट प्रतिफळ मेळटलो. जावं पुरो तो व्यक्ती पेद्रो बरी ह्या इतर जेजूच्या शिसां बरी एक वर्तो श्रेश्ठ व्यक्ती जावंक पावतलो. आमी जाणा पेद्रो खंयसर येता, लोक हारयारींनी बसतलो, पेद्रोक आपयतले, ताका सत्कार करतले आनी सगळें ताका जाय तितलें मान मर्याद गौरव आनी हरेकी ताका मेळटलें. ह्या युवकाकी आणकी चड ताका मेळच्या खातीर सर्वेस्परास जेजून सांगलें जावंक पुरो, सगळें तुजें विकून सोड, तूं आनेकलोसो आणकी चड मोग कर आनी आणकी तुका धामून बरोवन वंतच्या रितीर तुका दिता आसलें. पूण एक संगत आमकां हांगासर स्पश्ट जाता, सोमीन जेजू खंयसरगी आमकां जिवितांत यशस्वी मेळाचें जाल्यार चड आनी चड लोकांचो मोग करूंक सोमीन जेजू आमकां उलोवन आपोवणें दिता. ह्या जिवितांत मुस्तुपटी हांवें तुवें खंत करचें कितें म्हळ्यार आमकां कोण द्वेशिता गे म्हणून हाणे ताका म्हाका पळयल्यार तर जायना, हाणे ताका तो पळय म्हाका करता पळय, ताजे विशयी ते 24 वरां न्हिदता न्हय, उठता न्हय, जेवता न्हय, खाता न्हय, खंय गेल्यार आमकां इसकंत. पूण आमी पळयलें जाल्यार वास्तवीक तरान आमकां कोण द्वेशिता म्हणलें गरजेचें न्ही, पूण आमकां कोण मोग करता म्हणलें मुस्तू गरजेचें. आमी पळयता एस्थराच्या बुकांत त्या वृश्टी म्हणल्या स्त्रियेक, ती राणी जावन आसली, केदाळा रायान तिजो मोग कसो सोडलो, तक्षण
ती राणी पडटा तिका तिच्या हातान तो उसाळटा आनी उपरांत एस्थेराक केदाळा ताणें मोग करूंक धरलो. एस्थेर राणी पट्टार येवन बसता आनी राणयेच्या पाठार बसून तिका मस्त बरेंपण करूं जाता. जुदेवांचेर दिल्ली डिक्री समेत रद्द करूंक सगळ्या जुदेव समुदायाचो लोकांचो जीव वचोंक ती शकता. कित्याक ती एक आबाळ स्त्री, ती एक सामान्य स्त्री जावन आसली, पूण केदाळा रायान तिचो मोग केलो. तक्षण तिचें स्थानमान गौरव उंचल्या स्थानाक वचून पावता. जर तर आमच्या जिवितांत आमकां कोण मोग करता, आमचे विशयंत कोणाक चड पडोवन गेला. म्हाका कितें आसा म्हणल्यार ल्याकस न्ही मोगाचें न्हू. हांव एक व्यक्ती एक बरी सामान्य जावंक पुरो. जर तर म्हाका एकलो व्यक्ती प्रभावीत व्यक्ती मोग करता जाल्यार म्हजें स्थान मानें गौरव भयंकर वाडटा. आमी पयत पुस्तकांत एक उदाहरण दिता. जोनाथन दावीद असो मस्त मोग करनासलो. पयत पुस्तक म्हणटा सावलान दाविदाक जीवशी मारूंक येताना जोनाथन राखतालो आनी जोनाथना वयर दाविदाक मस्त मोग आसलो. जोनाथनाक एक पूत आसलो, ताका पांय दोनी नासले, ताका दोनी पांय नासले आनी ह्या खातीर तो थोंटो जावन एका मुल्यांत आसलो. आनी असले व्यक्ती कितें करता पळया, दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत एक हांवें तुवें चिंताप आटयचें जाल्लें एक व्हडलें घटन आसा. आनी थंय जावन आसा पयलें वाक्य म्हणटा, दाविदान विचारलें, सावलाच्या घराण्याचो कोण पुणे जिवंत आसा? जोनाथना पासत हांव ताका दाया दाखोवंक कुशी व्हरता. कोणा खातीर? ह्या जोनाथना खातीर. जोनाथन कोण? जोनाथन ह्या दाविदाचेर मस्त मोग दाखयल्लो एक व्यक्ती जावन आसा. आनी ह्या जोनाथना खातीर तो म्हणटा हांव त्या कुटुंबाचेर सगळ्या घराण्याचेर हांव ताका मोग दाखोवंक अशें येता. मुखलें वाक्य म्हणटा, आनी सावलाच्या घरचो जीबा नांवाचो एक सेवक आसलो. वो एक सावलाच्या घरचो जीबा म्हळ्यार एक सामान्य व्यक्ती न्ही. पळयत पुस्तकांत पुस्तकांत आमी 10व्या वाक्यांत पळयता, जीबाक 15 पूत आनी 20 सेवक आसलो. तसो एक व्हडलो व्यक्ती. 15 पूत 20 सेवक आसलो. तसो एक व्हडलो व्यक्ती वो जीबा जावन आसा. तो त्या घराण्याचो, सावलाच्या घराण्याचो ताजो सेवक थंयसर तो आसलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सावलाच्या घराण्याच्या ह्या जीबाक आपोवन तो म्हणटा, तुज्या ह्या कुटुंबांत कोण आसा गे म्हणटा. सगळ्या वाशेन ना, तुमी घरा वचून वाशेत. आनी ते दाडा जीबा रायाक जाप दिवन म्हणटा, जोनाथनाचो एक पूत जिवंत आसा, तो पांय आनी थोंटो. रायान ताका म्हळें, तो खंय आसा? जीबान जाप दिली, तो लोदेबऱ्यान आमियेलाच्या पुता माकेकाराच्या घरा आसा. आनी तक्षण ताका आपोवंक धाडटात आनी थंयसर तो सेवक येता. त्या दाडा त्या जोनाथनाच्या पुताक पळोवन मेरी बाब्बल ताचें नांव. आनी दावीद अशें उल्लेख करता त्या मेरी बाब्बला कडेन. दावीदान ताका म्हळें, भिये नाका. 7वें वाक्य, तुज्या बापाय जोनाथना पासत हांव तुका दाया दाखयतलो. हांव तुका तुज्या आज्या सावलाची सगळी भूंय पाटी दितलो आनी तूं सदांच म्हज्या मेजार जेवतलोय. ताणें धर्नीर पडून म्हळें, मुजे तसल्या मेल्ल्या सुण्याचेर तुवें नदर घालूंक हो तुजो साकोर कोण? मुजे तसल्या मेल्ल्या सुण्याचेर नदर घालूंक हांव साकोर कोण? दावीद चिंता, तूं मेल्लें सुणें जावंक पुरो, तुका भक्ता चिंता जावंक पुरो, पूण तुज्या बापायन म्हजो मोग केल्लो. तुज्या बापायन जोनाथन म्हजो मोग केल्लो. आनी ह्या मोगाक प्रत्युपकार जावन हांव मोग दिवंक अशें येता. आनी त्या देखून तुज्या दृश्टेंत तूं मेल्लें सुणें जाल्यार, तुज्या दृश्टेंत थोंटो तरी, तुज्या दृश्टेंत उपकाराक पडनातलो व्यक्ती जाल्यार हांव तुका ओकून धरता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, ह्या मेरी बाब्बलाक दावीद राई ताका जायतें दिता
आनी त्या जिबाक आपूण म्हणटा आळे ह्या व्यक्तीक सगळे भुंयपुरा कितें सावलाची गेल्या ती सगळी हाकास पाटी हांडी आनी सगळे ह्या मनशा खातीर तुमी कृशी करूंक जाय ताजो फळ तुमी त्या ह्या व्यक्तीक मेरी बेबलाक दिवंक जाय मेरी बेबलान सदांच म्हज्या जेवणाच्या मेजार बसोंक जाय आनी ताणें सदांच म्हजे मुखार आसोंक जाय आनी पयत पुस्तक म्हणटा 13व्या वाक्यांत मेरी बेबल जेरुसलेम रावलो कित्याक सदांच रायाच्या मेजार जेवतलो आनी तो आपल्या दोनी पांय ताजे थोंडे जावन आशिल्ले मुखेचे न्हू आज इंस हांवें तुवें चिंतूंक आसा जर तर एकल्या थोंट्या व्यक्तीक खंयच न्ही आशिल्ल्या व्यक्तीक ताका दाविदान एका मोगा खातीर जोनाथनाच्या मोगा खातीर आज उंचल्या पावंडाक पावयलें जाल्यार आज हांव आनी तूं ह्या संवसारांत खंयच ना जावंक पुरो जर तर आनी एक घडीत येवंक पुरो हांवें आनी तुवें दाखयल्ल्या मोगा खातीर ह्या आमच्या पुर्वजांनी दाखयल्ल्या मोगा खातीर आमच्या भाव भयणींनी दाखयल्ल्या मोगा खातीर आमच्या भुरग्यांनी आनी एकल्याडे दाखयल्ल्या मोगा खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय तितलें भरपूर बरेपण देव त्या मनशा मुखांतर दिवंक शकता आनी स्वामी जेसू क्रिस्ती ह्या संवसारांत जियेत आसतना उडास दर्या मोगाच्या न्हू सांलोकाच्या 2 अध्यायान 52 वाक्य म्हणटा जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायन आनी प्रायेन वाडलो देवाक मानवल्लो मात्र न्ही मनशांकय मानवल्लो जावन मनशांक मोगाचो जावन मनशांचो मोग घेवन ताणें मनशांक मोग दिवन तो वाडलो जावन आसा ह्या संदर्भी हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय जर तर आमच्या जिवितांत दिल्लें थोडें निर्मोणें देवाची योजना जारी जाय जाल्यार थोडे इशारे हांवें तुवें मतीन दवरूंक जाय पयल्यान पयलें आमकां निर्दिश्ट जाग्याक व्हरून पावोवची व्यक्ती आमकां गरज आसा निर्दिश्ट जाग्याक व्हरून पावोवची व्यक्ती आमकां गरज आसा ती जावंक पुरो एक बस कंडक्टर जावंक पुरो एक आमचो कॅस काडचो एक केल्सी जावन आसूंक पुरो घरा एक काम करचें एक सामान्य कामाचें जावंक पुरो ह्या व्हडलो एक व्यक्ती जावंक पुरो कोण म्हणून आमच्या जिवितांत कशें येता हांव तो नेणाव पयत पुस्तकांत म्हणटा नामानाक तो येदो व्हडलो झुजारी सगळो संवसार ताका पळोवन भियेत आसतना ताका सही केल्लें एक ल्हानशें ताच्या घरचें कामाचें चेडूं पयत पुस्तक म्हणटा 2 रायाच्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायान 2 अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा आरामगारांनी एक पोटी इस्रायलाचेर धाड घालून तेंचे एका ल्हानशेली एक धरून हाडिल्ली ती नामानाच्या बायलेची साकर न जाली तिणें आपल्या धनीक म्हळें म्हजो धनी सामार्याच्या प्रवाद्या मेळोवंक गेल्लो जाल्यार तो ताजें कोड बरें करता आशिल्लो नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें आनी इस्रायलांतले चली अशें आनी अशें म्हणटा आरामाच्या रायान जाप दिली तर वच हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दिता आनी आमी मुखलें सगळें आमी जाणाव कशें हो तो नामान त्या एलिया प्रवादी मुखांतर संपूर्ण तरान ताची पिडा गुणकन जोडलो येदो व्हडलो बळिश्ट झुजारी ताज्या जिवितांत ताका कितें बरें जावंक आशिल्लें कोणांत मुखांतर जालें एक सामान्य घरांत झडतेलें घरांत तें उस्तरां या आयदनां क्लीन करनाशिल्ल्या एका सामान्य ल्हानशा भुरग्या मुखांतर ताच्या जिविताची दिशा बदलली जर तर ह्या नामानान ह्या ताच्या बायलेन तांकां कश्ट व्हडले त्या भुरग्याक दिल्ले जाल्यार त्या भुरग्याचो मोग करिनातलो जाल्यार या त्या भुरग्याक आपल्या धनयाचेर या धनिनेचेर मोग नातलो जाल्यार तें वगत वचतें ताका सांगची गरज नातिल्ली खेदाळा त्या भुरग्याक नामानाच्या बायले थावन मोग मेळ्ळो गी खेदाळा ह्या भुरग्यान ताच्या नामानाच्या बायलेचो मोग केलो गी हें भुरगें हे ल्हानशें भुरगें जावंक पावता त्या नामानाच्या जिवितांत एक परतें सुटकेचें व्यक्ती प्रभावीत व्यक्ती आज मोगाचे न्हू आमकां गरज आसात आमच्या जिवितांत गरज आसात जेजू येदो व्हडलो देवाचो पूत ताका कुर्सार मारल्या वेळार खंयच्याय मागण्याच्या मनशाक येवन ताजी कूड व्हरूंक जावना बगार आरिमाथेय म्हणलो एक प्रभावी व्यक्ती थोस राया कडेन वेता आनी सांगता म्हाका कूड दी म्हणून जवळच्या
खंयच्याय बळिश्ठ मागण्या झुजाऱ्याक जावं दी, खंयच्याय ताज्या सिसांक जावं दी, ती कूड घेवंक जावना. कोणा मुखांतर जाली? एका प्रभावी व्यक्ती आरिमथ्याच्या झुजे मुखांतर जाली. कित्याक त्या व्यक्ती थंय ताजें असलें प्रभाव वरवीं थंयसर एक कांय म्हूण करूंक ताका शकलो. तेच प्रमाणे आज आमी पळयता मोगाच्यान जायतीं उदाहरण आसात. एक जस्ट एका मिनिस्टराचें लॅटर जावंक पुरो, ताजें एक फोन जावंक पुरो, सगळें एका मनशाक ठक्क करून ताज्या जिवितांत ताजे सन्निवेश बदलावण करूंक शकता. तर जिवितांत प्रभावी व्यक्ती आमकां गरज आसा. हांवें सांगलें एका खामशा कामाच्या चेडवाचे विशय सांगली, आनी तशे प्रमाणे एक प्रभावी व्यक्ती जावंक पुरो तो पुलीस ऑफिसर, जावंक पुरो एक मंत्री, जावंक पुरो शासक, कोणी तो जावं दी, प्रभाव व्यक्ती आमच्या जिवितांत मखान तुका जिविताची यशस्वी जोडूंक आमकां गरज आसा. मोगाच्यान अनेक तराचे व्यक्ती आमकां गरज आसात. ताका म्हणटा आमी गिफ्टड मनीस. म्हळ्यार तांकां आमी सांगता थालेंत व्यक्तीचे मनीस. पयलीं पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या समूएलाच्या ग्रंथांत 16व्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा, सावलान आपल्या सेवकाक म्हळें, तूं बरें करून वजोंक जातल्या एकल्या सितार बरें करून वजोंक जातल्या एकल्याक म्हजे पासत सोदा आनी ताका म्हजे सरशी हाडा. तेन्ना सेवका मदल्या एकल्यान म्हळें, हांव बेतलेमाच्या जेस्सेच्या पुता पैकी एकल्याक पळयला, तो निपूण सितार वाजोवपी धैर्याद मनीस तो आनी झुजारी, चतुर उलोवपी आनी सुंदर उपासो, त्या भायर सर्वेस्पर ताजे सेवे आसा. खंयसर एक बरो सितार वाजोवपी तांकां जाय आसलो गी, एक थालेंत व्यक्ती जावन आसलो गी. सावलाक दोशी करतले ती सकत ताका धांवूंक भायर जाय आसली गी, तवळ सोदून म्हणल्या बरी ताचे कडेन येतात. आनी असलो दावीद एक एक्सपर्ट गिफ्टड मनीस सावल्याच्या तसल्या व्हडल्या रायाक गरज पडलें. आज मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत आमकां असले व्यक्ती गरज आसात. एटलिस्ट एक 10 जाणां म्हणी म्हजे पासत आनी तुजे पासत आमचे कश्ट वयतले व्यक्ती आमकां गरज आसात. आमचें जीवन सुगम जायचें जाल्यार, आमचें जीवन बरें जाय जाल्यार आमकां असल्या व्यक्तींची गरज आसा. तुजे कश्ट म्हजे कश्ट म्हणचें आसलो, तुजीं दुखां म्हजीं दुखां म्हणचें आसलो, तुजें संकश्ट म्हजें संकश्ट, तुजो घाई म्हजो घाई म्हणचें आसलें. तसलो एक व्यक्ती आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसा. मोगाच्यान त्या खातीर आमकां संबंद आमकां बरें दवरूंक आमी जाय, मनशा लागीं संबंद दवरूंक जाय. गालातकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यांत सांत पावल म्हणटा, एकामेकाचें वजें वोवया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटल्यात. हांवें आनी तुवें दुसऱ्यांचें वजें वोवंक जाय, दुसऱ्यांनी आमचें वजें वोवंक तसलें आमकां व्यक्ती जाय. आनी त्या देखून मोगाच्यान आमकां गरज आसात असले व्यक्ती, वजें काडूनचे तसले व्यक्ती आमकां गरज आसात. मागण्याचे व्यक्ती आमचे पासून कोण कधी एक धिमी घालना, हात वयर घालना, आमचे पासून मागचे व्यक्ती गरज आसात. मस्तू जाणां सांगता मागता म्हणून, निसायकी कोण आमचे खातीर मागतात. आमकां असल्या मागण्याच्या व्यक्तींची आमकां गरज आसा. अशें मोगाच्यान जिविताच्या विविध जाग्यांनी विविध हातूंत आमकां मनशांची गरज आसा. त्या देखून सुम्यान जेजून सांगलें, तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेलाचो मोग कर. जेजून सांगूंक ना तुजो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या अंतस्कान देवाचो मोग कर म्हण थंयसर रावो ना. बगार जेजू एकमेट मुखार येता, म्हजे पसत आनी तुजे पसत, म्हज्या बरेपणाक आनी तुज्या बरेपणाक. तो सांगता तुजो केल्ल्या बरी पेलाचो तूं मोग कर. ह्या वरवीं तुका खंयसर तूं वचोंक पावोंक जाय, थंयसर तुज्या जिवितांत यशस्वी जिवीत तुका जाय जाल्यार मनशांची गरज आसा. देखून मनशाचो मोग कर म्हणटा. त्या देखून आतां आमी अनेकल्या लागीं मोग करता आसतना, अनेकल्याचो आमी मोग करतना, अनेकल्याक आमी त्याग करता आसतना उडास दवरया. त्या मनशा खातीर हांवें करचें न्ही, बगार म्हजेच खातीर हांव करता, म्हज्या कुटुंबा खातीर करता, म्हज्या भुरग्यां खातीर करता, म्हज्या संतते खातीर करता. आतां देखून जें कितें अनेक मनशाचो आमी मोग करून आमी तांकां सेवा दिता, उडास दवरया मोगाच्यान. तें सेवा तो मोग तो आमकां अनेक रितीन आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लाभल्या वरवीं आमची आनी आमचे कुटुंबां यशस्वी जातात. त्या देखून आमी मुखल्या दिसांनी उडास दवरया. आमी मागता आसतना सर्वेस्परा देवाचो मोग आनी संबंद मात्र न्ही, आमी मागया सर्वेस्परा आमच्या बोवऱ्यांच्या व्यक्तींचो मोग आमकां मेळोवन दी. आमच्या बोवऱ्यांच्या व्यक्तीक म्हाका मोग करूंक सोम्या तूं आमकां कृपा दी. आनी ह्या वरवीं हांवें सगळ्यांचो मोग करूंक तुज्या सक्ते वरवीं हांवें करूंक, यथेश्ट लोकांचो मोग करूंक आनी यथेश्ट
श्रेष्ठ लोक असो मोग आणि सहकार आमकां मेळो म्हणून सर्वेस्पर देवा लागीं मागया आमेन. Let us surrender ourselves unto the mighty Lord. Let us surrender all the people in our lives. Many people who are pulling us down, and people in our life whom we are unable to identify as our destiny helpers. Let us surrender to the Lord. May the mighty fire of the Lord come upon our life. May the Lord grant us a clear vision of God's plan and His will in our life. May God give us a clear vision for everything that we are doing today. Let us surrender all the people who are troubled around us. Let us surrender our abilities unto the Lord. Where we can help those people, but we are unable to help them, let us surrender those instances unto the Lord. May the mighty power of God may come upon our lives, and may the mighty power of God may come upon the lives of the people in and around us, so that they may become our mighty destiny helpers. Lord Jesus, we surrender each individual unto you. We surrender their mind, their heart, and their soul. May the Spirit of God envelop them, cleanse them, and wash them. Every kind of bondage in their life, every kind of hurt in their life, which is troubling them from not being the destiny helpers to raise the people for the kingdom. We surrender these emotions and these feelings unto you. We surrender sickness in the lives of people unto you. We surrender individuals who are staying away from these people and not being their destiny helpers. We surrender them unto you. May the supernatural power of the Holy Spirit change everything. May the power of the Holy Spirit cleanse everything. May the power of the Holy Spirit guide them mightily. Right now, may they experience a divine power in their life. May they experience a divine change in their life. Lord Jesus, we pray to the Father, may the mighty power of the Lord come in their life. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Worship you, Jesus. Worship you. ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ 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 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. Lord Jesus, we pray for a supernatural miracles in our lives. May a supernatural intervention of the mighty Spirit of God take place in our lives. Where there is lack, where there is feebleness in our lives, Lord, as you change the heart of Pharaoh, as you change the heart of Egyptians, change the hearts of people around us. Let all people of all communities, let all people of all religions, let every individual around us be favorable unto us. May the mighty power of God move mightily in our cities, in our workplace, in our personal life. Jesus, we surrender as you blessed Isaac, as you blessed the mighty men of God in the Old Testament. Bless us with your divine favor. May the favor of God come in our lives, come in our land, come in our work, come in every place that we are. May the mighty Holy Spirit lead. Lord Jesus, we pray that you may send the destiny helpers in our lives. Help us to listen to them. Help us to understand them. Help us to implement what you are sending through your men. Lord Jesus, I surrender our lives as it is. May a supernatural change take place. Where we are hard-hearted, may a soft heart come. Where we are not listening to the people, may a listening ear come. Where our eyes are blocked from seeing what we have to see, may our eyes be opened by the mighty grace of God. May our mouth speak the wisdom of God, and may we be filled with the courage of God. Jesus, we surrender. Lord, fill us with your mighty power and your presence. Hallelujah, hallelujah. Hara baba baba shiri gala 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 gala. Hara ba shiri gala 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 baba 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 shiri gala 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 gala. Raigari gala 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 baba 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 shara gala 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 ba shiri gala 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 gala. Chinit tanggal sa tanah, ketidukin bertanah, Sumya ulo martana, kais makaonena. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो सुम्याचे आशीर्वाद मी सोडून घेता. एक घडी या कुटुंबाच्या वरास परत आज आमची कुटुंबा या देशातली हर एक कुटुंब सुम्याच्या पायांतळ आमी समर्पण करूया. मग चनो हर एका कुटुंबा खातीर विशेष तरान आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सान्यां खातीर मागतना आमच्या देशांतल्या हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. मग चनो सुमेची कृपा आशिर्वादा हर एका कुटुंबान वळोवन दीत. कितें उणेपण आसा सुमी भरती करून दिवन दी हर एका कुटुंबांत म्हणून ह्या घडये विशेष तरान मागया. कोणी आमच्या लागीं मागूंक सांगला, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांचो एवढाच कडिया. तांच्या त्या सवां खातीर मागया. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां कोणा खातीर आमकां मागूंक जाय तांचे खातीर विशेष तरान आमी मागया. मगच्यान आनी प्रत्येक जण आमच्या भारत देशा खातीर थंयसर अशांती आसा थंयसर शांती समाधान राज जावं दी. हिंसा पयस सरोवन दी. अहिंसा राज करून दी म्हणून परत आज आमी मागया. आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमच्या मंगळूर समाजा खातीर आमी मागया. मगच्यान आनी सुम्याचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागल्ल्या हर एकल्याचे जोन घेवन तयार जावन आमी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येद्या व्हडा साक्रामेंतान सुस्तांग नामान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधार्या. सल्वोन वेच्या अस्कत्वी स्व्या
बावटाचे मोठेप्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था आमेन. प्रार्थुया सरपदवेदरा ससनाच्या देवा, आम्ही तुझी आसक्त भुरगीं तुझे मुखार आमी सरपडल्या. तुझे काकुलतेची नदर आमचे हरी एकल्याचेर घाल आणि तुझी दैविक सकत आमचेर या आराधनान वाटेली जावच्या हरी एकल्याचे तांच्या कुटुंबांत वाळून दी आणि त्या मारिफात तुझो दैविक स्पर्श तांणी बघूंक तांच्या कुडींनी बरेपण वाळोवंक आत्मीक गटाय तांणी सोडूंक आणि त्या मारिफात तांच्या कुटुंबांनी तांचे मिसांव जारी करूंक निरंतरी वावर करूंक हरी एकल्यागे तुझ्या बेसावांनी भर जो जियेता आणि रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.